देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. म्हाका 24/4/27 जेजू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयल्यांनी जेजू देव मंदिरान भोंवता आसतना मुखेल यादनीक, धर्मशास्त्रांनी आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान स्वर्गांतल्यान की मनशांतावन आयलां? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतल्यान अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोत मानलें ना? पूण मनशांतावन अशें म्हणूंक आमकां ताकत. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जुदास पोरजेक बूत दिता. वंदवण्याचें जिवीत जीव नाकात. भावार्थाचें जिवीत धीर करात. पवित्र आत्म्याचो अनुभव घेयात. क्रिस्ताचो मोग करात आनी हे पोरी सासणीक जिवीत जोडून घेयात. जेजूच्या काळार थोडे जाण जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांक अवघड कोत्ताले, पूण जेजू केन्नाच भियेनासलो. जेजूक फासाक घालूंक जुदेव तरेच्यो मांडण्यो कोत्ताले, पूण जेजू तांच्या पागेराक केन्नाच सांपडनासलो, कित्याक जेजू स्वताचो मोग कोत्तालो. सदांच सोत उलयतालो आनी स्वता पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आमी बी स्वताचो मोग केल्यार आनी सोत उलयल्यार आमकां फुडल्या जिवितान स्वताच्या जिविताची मजुरी मेळटली. आमेन.